हालेलुया हालेलुया हरिका तुका जेसू महिमा तुका जेसू ग्लाव तुका जेसू वंदन तुका जेसू बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतार आमी वाचया. लुकास वांजेल पयलो अध्याय 1 ते 4 आणि अध्याय 4 14 ते 20 आणि 1 म्हणसर. Luke chapter 1 to 4, Luke chapter 4 verse 14 to 21. बहुमानेस्त थियोफिला, आमच्यामध्ये घडून आयलेल्या संगतीची एक वर्दी सुरू थावन त्यो स्वता पळयल्ल्याने आनी सुवार्ता परगट केल्ल्याने आमकां सांगून दिल्ले प्रमाणे बरोवंक हांवें हाच्या आदी सबार आनी प्रयत्न केल्ले आसा. देखून इमानेस्ता ह्यो सर संगती मुळात हांव सत्रायण समजून घेतस एक मांडावळीन तुका बरोवंक हांवें खोशी वेली. हाचे वरवीं तुका तोंडभाश मेळिल्ली शिकोवन सत म्हणून तुका आतां खचित जातलें. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन गलिलियाक पाटी आयलो. ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनोगागांनी शिकयत गेलो आनी समेस्त ताका नांवां हाडूंक लागली. अशें आसतना जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपल्या सवये प्रमाणे साबत दिसा तो सिनोगागांक भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इसाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कोड्यांक दिश्ट, दनसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पसारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडलां. वाचून जातच पुस्तक कवळून सिनोगागाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसून आसतना तो तांचे लागीं उमळालो. आतां आमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयचे दिसा खरें जालें. हें देवाचें उतार आज जेजून शुभ वार्ता प्रसार करची सिनोगागांत आनी ताचें मनियारपण सुरू करचें आज आमकां आयकूंक मेळटा. ताचे तेदोळनुसर जेजू गुपीत जियेतालो आनी आवय बापाय काल जावन जियेलो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. पूण काल जाल्ल्या वेळार कितें केलां सगळें म्हाका दिसता ताच्या बापायची कितें पसक्या बापाची कितें वृत्ती आसली म्हाका दिसता ती ताणें करूंक सुरू केला. आनी बापा लागीं म्हाका ते दीस आनी रात ताणें मागण्यांत करशिल्ल्यान आनी कितें 3 वर्सांचें मिसांव करूंक आसलें तें सगळें आपल्या जिणयेंत 30 वर्सांनी ताणें झोन कान गेला. कितें ताणें 30 वर्सां गुपीत जिणी जिवन कितें ताणें देवा तावन झोन कान गेल्लें. ह्या 3 वर्सांनी ताचें मनियारपण परगट करच्याक पयल्या तो गलिलियांत येता आनी सिनोगागांत येता. इसाया प्रवादीचें पुस्तक ताका मेळटा आनी थंय तावन तो वाचूंक तो मुखार सरता. देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुर्बळ्यांक क्रिस्तांक शुभ वार्ता प्रसार करूंक गेल्ले जेजू खंय आमी पळोवंक मेळना आमकां. दुर्बळ्यांक लोक हरिहरीनी ताच्या फाटल्यान वतालो. थंय सिनोगागांक जाल्यार ताचें मुखामळ पळयताले. कित्याक मुखामळ पळयताले? जेजूचें मुखामळ तितलें परसडतालें, तितली देवाची काकूळ, देवाची कृपा, देवाचें संगतपण ताचें तें आसलें. आनी तो उलयत आसतना लोक सगळो खलबुलो जातालो आनी ताच्या उतराक लोकांची खेट जाताली. ताची उतरां उलयतना म्हाका दिसता थंय तो कितलो पवित्र आत्मा वाळटलो जावं तांचे थंय आसल्या लोकां थंय भोंवतीच्या लोकां थंय देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा म्हणटना सगळ्यांचेर ते जाल्यार त्या क्षणांत तो पवित्र आत्मा देवून आयला आसतलो. ताच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचे अनुभव तांकां जालो आसतलो. देखून क्लियर सांगता आयच्या दिसा हें उतार सगळें जारी जालें म्हणून. कितें इसाया प्रवाद्या मारिफात सांगलेलें आनी ते आज जेजू ह्या वांजेलान तो ताचेंत उतार वाचून तो म्हणटा म्हज्या जिवितांत हें जारी जालें आनी मनियारपण तो सुरू करता. एक महान याजक तशें की व्हड एक याजक ह्या संवसारांत कोणी आयिल्लो ना. देखून ताका जेजूक म्हणटात मेल्किसेदेक वर्ग असो याजक म्हणून. परमेसरल्यांत अब्राहम लोताक गुलामगिरी तावन भायर हाडटा आसतना त्या लोकां विरोध झुजोवन तांची कितें
लुटलेले आस्तबदीक पुरे कितें आसलें तें हाडून येता आसतना मेल्सेदेक याजक ताका मुखार मेळटा आसतना दांत एक वांटो सगळें त्या मेल्सेदेक याजकाक तो भेटोवन दिता. आनी आज आमी मोगच्या भाव आनी भयणी तेत याजक तोच पवित्र याजक तोच म्हजो आनी तुजो ओड भाव जेजू क्रिस्त म्हजो आनी तुजो सोडवणदार म्हजो आनी तुजो रक्षक म्हज्या आनी तुज्या जिवितान महत् कार्य करचो आसलो जिवीत परिवर्तन कसो करचलो तर जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येताना तत्त पवित्र आत्मा म्हजे थंय आनी तुजे थंय जियेता. तेत पवित्र आत्म्या मारिफात आमी बौतिस्म घेतला. तेत पवित्र आत्म्या मारिफात आमी सक्रामेंत घेतल्यात. तेत पवित्र आत्मा म्हजे थंय आनी तुजे थंय जियेता वय जाल्यार हांवें आनी तुवें खरें क्रिस्ताचे पाटलावदार जावंक जेजू आज म्हाका आनी तुका आपोवण दिता. संवसारी सगळे कितें खुशालकाय आसा ताचे तावन हांवें मेकळे जावन कुडीच्या वडण्या तावन हांवें सगळे मेकळे जावन हांवें जेजू सांगता जियोंक आज जेजू म्हाका आनी तुका आपोवण दिता. तो पवित्र आत्मा म्हजे तें आनी तुजें तें आसल्यार आमी दुर्बळ्यांक बरी परगट करूंक ताणें म्हाका आनी तुका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका. बंदेंत आसले सुटका म्हळ्यार सर जायतो लोक आज जैलांनी असले मात्र नाही बंदडेंत असलेले मस्तू जण आसा सैतानाच्या बंदेंत असलेले सैतानाच्या हाताखाल असलेले देवसराच्या पदवेखाल असलेले जावंक पुरो तो पियोणे मारिपात ड्रग्स मारिपात मादक कितें आसा ताचे मारिपात जावंक पुरो सेक्शुअल डिझायर आसा मारिपात जावंक पुरो नाका जाल्ले जिवितांत राग मसोर हगे जिद्द स्वार्थ मानभेद तंड पोजडेपण भेबदेपण पानसो हे सगळीं सैतानाची फळां ही आसून जर आमी जियेता जाल्यार आमी देवाचो प्रेरक आत्मा आमचेर आसा म्हूण सांगूंक सादत ना. देखून हें पुरा सांडल्या करीत देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजे थंय आनी तुजे थंय जिवंक साधना. हें सांडल्यार मात्र हर एक जेन्ना तुजेर पवित्र आत्मा देवून येता तूं ऑटोमॅटीक हाचेतावन भायर येताय. ऑटोमॅटीक तुज्या जिवितांत सगळें तूं सांडूंक येताय. वायट संवय सांडूंक येताय. कित्याक म्हळ्यार तो पवित्र आत्मा तुका नितळ करता पवित्र करता. कित्याक पवित्र आत्मा म्हळ्यार भस्मसो उजो. तो भस्मसो उजो तुजे थंय आनी म्हजे थंय उज्याच्या जिबांनी देवान येता आसतना सगळें आपोस्तालांक केल्लें तांचें जिवीत भस्म करून एक नवें जिवीत दियलें तसोच तो पवित्र आत्मा म्हजे थंय आनी तुजे थंय जिवीत जावन येता आसतना देवून येता आसतना आमचें जिवीत सगळें खोटेपणांतल्यान भस्मून आमकां नितळ करून पवित्रपणाक हाडपा वयता. हें जावन आसा पवित्र आत्म्याची येणें. आनी जेजू थंय वत्त पवित्र आत्मा देवान आयिल्लो जेन्ना जेजून जुवांव बावतिस्ता लागीं वचून पवित्र स्नान घेता आसतना सर्ग उक्तो जाल्लो तांणी पळयलो आनी थंय तावन पारव्यार पार पवित्र आत्मा देवान आयिल्लो पळयलो आनी जेजूच्या भुजांचेर बसलेलो पळयलो आनी जुवांव बावतिस्त साक्ष दिता जाणें म्हाका पवित्र स्नान दिवंक धाडलोलो ताणें म्हाका सांगिल्लें ज्या मनशाच्या जिवितांत सर्ग उक्तो जाल्लो आनी पवित्र आत्मा देवून येवन ताच्या भुजाचेर देवलोलो तूं पळयतलोय तत्त तो उज्यान आनी उदकान पवित्र स्नान दितलो. नॉर्मल पवित्र स्नान घेतलें जेजून आनी आमकां ताणें उज्याचें आनी उदकाचें पवित्र स्नान आमी घेतलां आनी जेजून आमकां तें दिलां आनी तें सगळें सोडवणेक आमकां आपोवणें दिलां. देखून ह्या संवसाराच्या सगळ्या आशा आकांक्षेक आमी मेकळे जावन जेजू सांगता जियोंक एक निर्धार आमी काण घेवया. कितलो तेंप ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुका जिवीत आसा तें म्हाका आनी तुका कळीत ना. निमाणे दीस लागीं आयले म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी निमाणे दीस येता आसतना कितें पुरा घडतलें म्हणून आमी मातेवाच्या वांजेलांत वाचता. 20 अध्याय वाचल्यार कळटा आमकां कितें पुरा घडतलें आनी तें घडोवनूच आसा. देखून अजुनी आमी न्हिदेन पडचे नाका. न्हिदेन तावन उठचे वेळ आयलो आनी तरी पवित्र पुस्तक हातीन घेवया आनी तरी तें वाचूंक प्रयत्न करया आनी तरी त्या पुत्रा प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करया. ते जाल्यार मात्र आमी आमच्या देवाक मान करता गौरव दिता आनी पवित्र आत्म्याचें येणें म्हजें तें आनी तुजें तें जातलें. देखून येत संगती आज आमी मागया येत संगती आमी परत परत आज आमी सांगया देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करून ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका कोवड्यांक दिश्ट दनसतल्यांक सवकासाय बसोंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासरूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. ಎಂಥ ಉತ್ತರ आमचे जावं दी आनी ह्या उतरा प्रमाणे जिवन ಎಂಥ उतर आमच्या जिवितांत आनी तुमच्या जिवितांत सार्थक जावं दी आनी एक्टीव जावं दी म्हणून आज आमी मागया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले तुमी तुजे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.